पोल्ट्री गोशाळा लॉन्ड्रीक सुद्धा आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडल्यान मान्यताय म्हळ्यार कन्सेंट टू ऑपरेट घेवची पडटली। नमस्कार निवकार तुमकां सगळ्यांक माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। हेर उद्देगा सयत आता वॉशिंग सेंटर, पोल्ट्री, बेकरी, पार्टीची थळां, गोशाळा हांकांय हवा आणि उदक प्रदूषण प्रतिबंधन आणि नियंत्रण कायद्या खाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कन्सेंट टू ऑपरेट घेवप बंधनकारक आसा। कन्सेंट टू ऑपरेट घेतली ना जाल्यार नेम मोडपाच्या कारणा खातीर संबंधित आस्थापना बंद करपाचे निर्देश जारी जातले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कळीत केला। उदक प्रदूषण प्रतिबंधन आणि नियंत्रण कायदो 1974 आणि हवा प्रदूषण प्रतिबंधन आणि नियंत्रण कायदो 1981 खाला गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडल्यान उद्देगांक तशेंच आस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट घेवची पडटा। आता सर्व्हिसिंग स्टेशन, वॉशिंग सेंटर, बेकरी, लॉन्ड्री, 5,000 परस चड पक्षी आशिल्ल्यो पोल्ट्री, पीठ आणि तांदळाच्यो गिरणी, हॉटेल, गेस्ट हाऊस, बँक्वेट हॉल, पार्टी थळा, 15 परस चड जनावरां आशिल्ल्यो डेअरी, 24 परस चड फ्लॅट आशिल्ले हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, सॉ मिल्स, गोशाळा, कार्पेंट्री युनिट, चिरे खणी ह्या आस्थापनाक सुद्धा उदक आणि हवा कायद्या खाला मान्यताय घेवची पडटली। ज्या आस्थापना कडेन मान्यताय आसा म्हळ्यार कन्सेंट टू ऑपरेट ही मान्यताय आसा तांणी तांचो तपशील वाठारात प्रदर्शित करचो पडटलो, म्हणजे जंय ऑपरेट करतात थंय हो तपशील तांकां लावचो पडटलो आणि ज्या आस्थापना कडेन मान्यताय ना तांणी मान्यताये खातीर अर्ज करचे पडटले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कळीत केला।